Renaissance A5. Durga Bhaktin Somya Jaya Viswas Durunita Baba Kareta Durga Bhaktin Somya Jaya Kareta Viswas Durunita Baba Kareta Adhyana Satarmata Bosukiyeta Adhyana Satarmata Bosukiyeta बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्याचे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोट तुमचे सोबी आसूं बाबडीनो शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजू एका कुड्ड्याक बरो करता ताच्या भावार्थाक लागून ह्या कुड्ड्याक बरो करता आनी तोच न्हय थंय आसलेलो लोक सगलो जेजू कडेन वाचता मेवलेली वस्त मेळ्ळ्या उपरांत मेवलेले मागणे जबाब मेवल्या उपरांत देवाक कडेन वाचप हाचे हे शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता तेच बरोबर कसलीय गरज आमची आसा जाल्यार ते वेळार जेजूक सांगुया आनी आमकां फावो कर म्हणून मागुया हाचे आमी मीस भेटयता रोजारियो पिंडो ताच्या आत्म्याक देवान ताची काकूट करून सासणेक सूख ताका मागुया तेच बरोबर आमी मागता जॉन मातायस सुद्दां आच्या आत्म्या पासून मागता आमी फ्रांसिस्को डिसुजा आपलो वाडदीस मनयता देवान ताचेरय आशिर्वाद घालून मागुया आनी मिसाचे भेटेक तयार जातना आमची पातकां उडकून घेवन देवाचें एकामेकाचें बॉक्स मागून सगळीं बरोबर म्हणया हांव पातकी सर करूया देवा आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो प्रियाव चालू सांगला मनाची तोखणाय लागून वायटाला उणें हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध एका सुवातेर सांगपाक सगळ्या वेगळ्या कोंता आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या सुवाळ्या लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर करूया देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोनिया काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोनिया काकूट कर प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगळ्या देण्यांचो रोसणार आनी दोरी तुजे असल्या दुनियाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भोगतीन आमकां सदां संतोश मेळोसो कर आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा प्रकाशनेच्या पुस्तकाची सुरवात ही देवान जेजू क्रिस्ताक केल्ली प्रकाशनी रोखडें कितें घडचें आसा तें आपल्या सेवकाक दाखोवन दिवन देवान ताका ही केली आपल्या दुताक धाडून देवान ती जुवावां आपल्या सेवकाक कळीत केल्या हो आपणें देखला तितलें सांगता आनी देवाच्या उतराक आनी जेजू क्रिस्ताचे गवायकेक साक्षी दिता जो कोण हें वाकीत वाचता आनी जी कोण तें आयकतात आनी तातूंत बरयलोलें आसा तें पाळटात ती सुभागी कित्याक काळ लागीं पावला आजियेनांतल्या
7 पवित्र सभांक जुआंवाच्यो चिटी. जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो, ताची आनी ताच्या सिंहासना फुडें आसा त्या 7 आत्म्याची कृपा आनी शांती तुमकां. सर्वेस्पर म्हाका अशें म्हणटालो तें हांवें आयकलें. एफेसाचे पवित्र सभेच्या दुताक अशें बरय. आपल्या हातांत 7 नखेत्रां धरून आसा आनी 7 भांगराच्या दिवल्या मदें भोंवता ताचो संदेश हो. तुवें कितें काम केलाय, कितलो भार घेतलाय, कितले पिरायेन तूं वावुरलाय तें हांव जाणां. कोटे मनीस तुका माननात म्हूण हांव जाणां. आनी कोण धर्मदूत न्हय जावन आपूण धर्मदूत म्हणून सांगता ताची परिक्षा तुवें केल्याय. आनी तें फटकिरें म्हूण तुका कळ्ळां. तरी आसतना तूं पयलीं म्हजो मोग करतालोय तसो आतां करिनाय म्हूण तुजेर हांव शीण करतां. तूं कितलो खाला पडलाय तें चिंत. तुजें जिवीत बदल आनी पयलीं करतालोय तशें कर. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. जैत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावूंक दितलो. जबाब. जैत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावूंक दितलो. जो मनीस नश्ट्याची बूट घेवन चलना, ओ पातकाच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाताक बसना, तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश. दीस रात ताचें नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब. जैत व्हरता तांकां जिविताच्या झाडाचें खावूंक दितलो. व्हांवत्या वालाचे देगेक लायल्या रुखाक काळा परमणे जातात फळां, आनी कदींच भावून पडनात तांची पानां. असल्या रुखा वरील तो मनीस, सगल्यो ताच्यो करल्यो सुफल. जबाब. जैत व्हरता तांकां जिविताच्या झाडाचें खावूंक दितलो. पूण नश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावली अशें न्हय. तें कोण जायन वाऱ्यान उडून वेता तसलें कोण. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नश्ट्याची वाट निसंतनाक पावयता. जबाब. जैत व्हरता तांकां जिविताच्या झाडाचें खावूंक दितलो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जेरिको लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचे देगेर पिकेक बसून आसलो. खूब लोक खेवशिल्ल्यान वेता ताचो आवाज आयकून तें कितें गाय म्हूण ताणें विचारलें. नाजरेतकार जेजू तेणें वेता म्हूण ताका सांगतोच तो आड्डून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूलत कर. आनी फुडें वेतानी ताणी ओगो राव म्हूण ताका बोबाट केली. पूण ओदीकूच आड्डून तो म्हणत रावलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूलत कर. जेजून ताका सांगलें, जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी हाडूंक लावन
तो लागीं सरतोच ताणें ताचे कडेन विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? ताणें म्हळें, सायबा, म्हाका नव्यान नदर येशी कर. जेजून ताका सांगलें, नव्यान नदर घे, तुज्या वावरतान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी देवाची तुस्त करीत तो ताचे फाटल्यान गेलो. आनी हें पळोवन सगळ्या लोकांक देवाक दिनवासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. खबर पडिनो जेजून बुड्ड्याक विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? एक दीस एके टिचरीन कॉलेजीन हेंच शुभ वर्तमान आपल्या भुरग्यांक वाचलें आनी तांकां सांगलें, समजुया तुमच्या रुमांत तुमी आसता तेन्ना जेजू अकस्मात येता आनी तुमकां एकल्याक विचारता, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? एकल्या भुरग्यान म्हणलें, म्हाका हांव बोड मागतलो. एकल्या भुरग्यान सांगलें, जी संवय म्हाका सिगरेट मोडपाची आसा ती पयस कर म्हणटालो. एकल्यान म्हटलें, जो भावार्थ म्हाका भुरगेपणार आसलो, माय चायल्डहूड फेथ, हें हांव मागतलो. एकल्या भुरग्यान म्हटलें, जें डिप्रेशन म्हाका निराशीपण आसा हें पयस कर म्हूण मागतलो. एकल्यान म्हटलें, म्हजी पातकां बोगस म्हूण मागतलो. आनी आनी एका स्टुडंटान म्हटलें, म्हजो अंकल आसा ताका संस्काय खुशालकाय मागतलो. आनी अशें आसतना बाबा हे टिचरीन ताका विचारतच एकल्याक हो जबाब टिचरीन आपणाय लागीं आपूण कितें मागतलें आसलें तेंवूय तांकां सांगलें. आनी ती म्हणूंक लागली, आपूण म्हणटली आसली, म्हाका म्हज्या अशक्तायेक बोड दी, जूय हांव काळोखान कशें आसा थंय म्हाका उजवाड दी, आनी हांव तर वाट म्हजी सांडना जाल्यार म्हाका परत म्हजे वाटेर हाड. बाबडी न्हू कुड्ड्या लागीं हांव प्रश्न केलो तेन्ना ताणें म्हजी नदर म्हाका पयलींच दी म्हणूंक ना, पूण दाविदाची पुता म्हजी काकलूत कर अशें म्हटलें. हो कुड्डो उपरांत सांगता म्हजी नदर म्हाका परत दी, पूण म्हणटाना बाबडीन तो म्हणटा म्हजी नदर म्हाका नव्यान दी. म्हणटच तो जल्मान कुड्डो नासलो, तो कुड्डो जाल्लो. तरी आसतना ताका आपणाच्या कुड्डेपणाच्यान आपणाक मानून घे म्हणून तो जेजू लागीं मागता. बाबडी न्हू आयज असो प्रश्न जेजून दर एकल्याक आमकां केलो. तुजें नांव घेवन म्हटलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? तूं जेजू लागीं कितें मागतलें? एकूच घडीभर मदींच रावन आमच्यो गरजो जेजूक सांगुया.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उलो आमी तुका भेटयता तुवें दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उलो जातलो सासणाच्या सासणात देवा सोय सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाताचो सोरो आमी तुका भेटयता दाखवाले दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो सासणाच्या सासणात देवा सोय म्हज्या बाबा बडीन वचन तुमचें बलिदान सर बलिदान बाबा बाप मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या मनातले बलिदान आपल्या मनात आनी पयले आमच्या नाके कोवी सवेच्या आदारात सवेस बोल मानून दिवं प्रार्थया मोग बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावो हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वीस भोर तुमची सोमी आसूं तुमचे सवे असो आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस परताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया अशें आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर कडेन सर कांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बाबाडटा ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा तेर बरवशान ताचें मोहिमेमोन येण्याक पत्रेकता देखून आतां देवता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरवराचो सर्वेस वचपो सोर आनी संसार जाला तुज्या वैभवान मूळ सर्वे तुका सोय सोय सर्वेस पराची नावी येता ताका सोय मूळ सर्वे तुका सोय सोय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इजणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसून विचारी काडून घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुनेस दियात आनी खयात ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच बरें जेवण जाता आसतना एक खास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आपणें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणीक कराराची हें रगत पातकाचे बोगसडे मेडच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां पासत ते मारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात पयलो उदगारून बाबडताचो दूध परगटुया सोमिया जेजू तुजें मरण समरणता तुजें पुनर्जीवन आमी भेटता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पुढीग्रास करता नवजिविताचो उलो आनी सडवण्याची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा म्हाका शोधल्या मा समस्या पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस प्राके प्रितमीचेर दिसताले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेर बाबा फिलिपनेरी आमच्या गवणी बाबा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीन मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यात ते आमच्या बाबा बडीची काकूट कर रुजारियो पिंटो हाची काकूट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समस्यांक तुज्या कोर सोडीत तुमकां मोड करून फोलो कर आमा समस्यांची हांगासर दिसाक एकठांय जाल्या आमची सगळ्यांची आयज वाडदीस समोर केल्याची दया करून आमी मागता
अकबर मरे देवाची माई संगती भगवान दोन पितांक सर कडे तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणीच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावरवी त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर पदवीदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय हो जेजूचो प्रश्न आयज मनांत हाडून आमच्यो गरजो ताका सांगप ताणें शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यानूय आमच्यो गरजो उक्त्यो करूया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपट्टो काळजाक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यार बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणे पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत समजले आमकां दी सगळींच्या सुखात आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यार आमी बरो वचनांत रेखता तर आमकां तुजी उदारता प्रितेन सर्पात घातले जय आनी सर्व आकांतांत निर्माण कित्याक ताचो ती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सगळ्या जेजू क्रिस्तांतले तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दियाकूय सगळे गोठान समान जोची येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी वस्तू जेजू जाणें कुड्ड्याक परत ताची नदर फावो केली वच जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजान येता ताका आमी घेता ती सुवात सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थना. प्रितूचे बापा ह्या संस्कारान आमी जेजूचे मास रोगत घेतला हे संस्कार लोलयेंचे वण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां ह्या पसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोनिया वरवीं सर्वेस्व तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. सो पुण्या देव
बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बरोबर गाण्याचो F14 भाव भयण कशी चलून एकठांय बापाक बसून एका शेवणाक बसून खुशाल जावन वेता जेजूक साक्षी दिवया जयकार हाडून चोरया जेजूक साक्षी दिवया बापाक अर्पण केला जेजूक उतर दिला आत्म्याचे मोड घेतला खुशाल जावन वेता जेजूक साक्षी दिवया जयकार हाडून चोरया जेजूक